Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हाका दिसता approximately it will go around 35-40 वचू शकता आणि इलेक्ट्रिसिटी जो असल्या कारणान उदक येवपाकूय लोकांक जातो प्रॉब्लेम म्हाका खबर आहा 33 kV 11 kV हेच जेन्ना आमी अप्रूव्ड जावन पडल्या ते परत रिज्यूम करपा खातीर थोडोसो टायम लागतलो आमचे मॅनपावर जी लागता पळय न्हू ती हांगा मॅनपावरूय ना मॅनपावर भायल्या स्टेटींतल्यान हाडची पडटा कारण हें काम गोंयकार आमचे कोण करूंक शकना खांबे उचलप किंवा वयर खांब्यार वचून तें काम करप हार्डली आमचे थोडेच लोक जे आसा पळय हें काम करता ती मॅनपावरूय बी ह्या कामा खातीर वेगवेगळे कारणान हाडलेली आसा सो पंचायती म्युनिसिपालिटी हेंय बी काम आपल्या परीस सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा आणि म्हाका दिसता आनी 1-2 दीस वयतले पुराय नॉर्मलसी येता म्हणून सर डोमेस्टीक सुद्दां ऑलमोस्ट म्हापशान 4 फिल्डार आसा तर आमी प्रत्येक वाड्यार वयता प्रत्येक एरिया जी झाडां पडल्या तशेंच आमी सेमा वांगडा फायरा कडेन उलयताले ऑलमोस्ट 45+ झाडां पडल्या आतां बेनपारच्यान एक भाग लायट सोडल्या जेन्ना आमच्या कालापान 4 दीस लायट नासली तेन्ना आमचो MLA दीस आनी रात मरोन आपल्या हातींनी आपणें काम करून तेजे वर्कर्स कामदार ऑफिसांतले वर्कर्स तेजें काम करून तशेंच आमचे वाड्यांतले लोक आपूण कूद भायर सरोन हें आमच्या वाड्यान क्लियर करपाक ते वावले. We have put around 4 new transformers within the last 2-3 days. We have commissioned old transformers which were under construction. आणि हे भाशेन बारीक कामां जायते लोक म्हणटा की रस्त्यार येवन ते कोंत्रडांस करता तसो कोंत्रडांस करपा नासलो म्हणून दॅट्स नॉट माय जॉब. डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम जी सरकार म्हणटा आमचे कडेन आसा ती नाच. हांवें चीफ मिनिस्टराक पर्सनली फोन मारून सांगले की आमचे कडेन 3 फेज सो आसपाक जाय 3 फेजीचो जी व्हडली झाडां जेन्ना रोडार पडटा ती कट करपाक. We are able to restore this today. As I can say, 95% of wall electricity is restored. 5% I still doubt will be able to restore tonight, but 100% by tomorrow afternoon everything will be restored. Now restoration work म्हणजे कितें I would like to explain. Restoration म्हणजे कितें? These are all temporary arrangements which have been done. My one question is, when a cyclone येता, नाला disaster येता, what were the mitigation that was taken care of as far as Goa is concerned? This is a failure of the administration and where disaster management has failed miserably. Then electricity department should have been given the cranes. Electricity department should have been given mobile transformer on na, ladder mounted crane na.